पणजेचे भितरले चडशे सगळेच रस्ते खोणून दवरिल्ल्यान भायल्या मुखेल रस्त्यांचेर सामकोच पेज आयला। येरादारीची कोंडी जावन गाडयांच्यो लांबचे लांब रांको लागतात। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास मनस्ताप सोंसचो पडला। गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पाय पडला। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाश्य सामकेच पेड्ड्यार जाला। स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला। काम दिसताले सोपे जातले रोकडेच निधी भरपूर आसा असो विचार करून ते हातान घेतले। पूण 1 वर्स जाले, 2 वर्सां जाली, 3 जायत आयली तरी काम सोपून सोपना। आयज येतलो फाल्यां येतलो पावोन पावना तशी गत आता स्मार्ट सिटीची जाल्या। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला राजधानी पणजे शारांत फाटले सुमार 1.5 वर्सां सावन पायपलायन घालपाची, रस्ते दुरुस्त करपाची कामां चल्ल्यात। वचत थंय रस्ते फोडून ते येरादारी खातीर बंद केल्या। ताचो फटको वाहन चालकांक सोंसचो पडटा। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून पणजे शारांत धुल्लांच्या प्रदूषणांत वाढ जाल्या। ताचो फटको आता थळाव्या लोकांक लेगीत बसता। सिवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग सोडल्यार हेर कामांची तशी गरजूच नाशिल्ली अशे लोक उलयतात। कोण चूक कोण बरोबर हाचेर वाद विवाद जावं येतात। पूण ह्या स्मार्ट सिटीक लागून पणजेकार आनी भायल्यान येवपी सगळ्या लोकांक त्रास मनस्ताप सोंसचो पडला। गरीब वेपाऱ्यांच्या पोटार पाय पडला। हे स्मार्ट सिटीच्या भक्ताक पसून कबूल करचे पडटले। आम्ही असा चर्च स्क्वेरान आणि हो रोड हिंदू फार्मासी रोड आसा। ह्या रोडाचेर आता काम अजून चालू आसा, खूप तेंपाचें काम चालू आसा आणि खास करून हो रोड सुरू जाता थंय येदो व्हडलो फोंड आसा आणि हांगा कसली बॅरिकेड ना, हांगा लायटिंग ना, कांयच ना। इतले डेंजरस आसा की सद्या पणजे स्मार्ट सिटी पणजे भितर गाडी चलोवप आणि खास करून बायक चलोवप हे एक सामकें दिव्यातल्यान वचप अशी जाला परिस्थिती। केन्ना खंयच्या फोंडान पडत सांगपाक शकना आणि इवन जे चलत वचपी आसा तांचे खातीर सुद्दां इतले डेंजरस आसा कारण सगळे कडेन फोंडकुलां सगळे कडेन अशे तरेचे डेंजरस अशे एरियाज आसा आणि ताका कसलेच मार्किंग केल्ले ना, बॅरिकेड केल्ली ना। हो तर सामको डेंजरस असो फोंड आसा, रस्त्याच्या मध्योमद आसा। सो कोणूय आतां रातचो तर हांगा कितले जाण पडपाक शकता अशी परिस्थिती आसा आणि हांच्यान पळय हांगा फुडें सरयो भायर सरिल्ले आसा, थंय पडलो जाल्यार तितून तोपूनय मारपाक शकता आणि कसलीच तरेचे प्रिकॉशन आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेवना आणि स्मार्ट सिटी वाल्यांनी घेवना अशी परिस्थिती आसा। लोक गाडयो कशे तरी काडटा, खंयच्यान काचींतल्यान भितरल्यान काडटा। सो असो ह्या रस्त्याची अशीच परिस्थिती आसा जो हिंदू फार्मासी कडेन रोड वता। सो अशे तरेची परिस्थिती सगळ्याकच आसा। सो हे इतले बेगीन हाजें काम कंप्लीट जातलें हे अशें म्हाका दिसना। पणजे स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपाक 31 मे डेडलायन आसली तरी पणजे वेगवेगळ्या जाग्यार चलतली कामां पळयल्यार हे शक्य आसा अशें दिसना। सांतिनेज बागान तशेंच 18 जून रस्त्यार गटर रस्त्यांचे आनी फुटपाथीचे जायते काम जावपाचे आसा आनी हे काम फुडल्या 25 दिसांनी जावपाचे ना अशी परिस्थिती आसा। आता जेन्ना आमी हांगा बायट घेतली आणि हांगा दाखोवन दिलें की हांगा कसलीच बॅरिकेड ना, येदो व्हडलो फोन 2-3 मिटरचो फोन आसा, त्या फोना भितर कोण मारपाक शकता। हे आमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना घडाघड पळय कॉन्ट्रॅक्टराचे लोक मनीस आयले आनी पळय आतां थंय बॅरिकेड घालता। सो ही परिस्थिती आसा आमची स्मार्ट सिटीची। तांकां पळोवपी कोण ना, हांगा तांचेर लक्ष दिवपी कोण ना। कंप्लिटली हाका बेवारशी केल्ली आसा आमची स्मार्ट सिटी। कोण इंजिनियर ना हांगा, कोण ऑफिसर ना जे पळोवपा बाबा हांगा काम चलता काय ना तें। जेन्ना हायकोर्टाचो जज येवपा आशिल्ले तेन्ना व्हडलो बोवाळ जालो, सगळे कडेन सामकें बॅरिकेड हे तें सगळें केलें आणि जेन्ना हायकोर्टाचे जजीस येवन गेले तेन्ना आशिल्ले तशी परती एरिया म्हाज्या मागल्या, आशिल्ले तशी परिस्थिती जैसे ते परिस्थिती जाल्ली आसा आणि हे तुमकां दिश्टी पडटा पळय आतां अशें काम चल्लां। आमी कोण तरी व्हिडिओ काडटकीर मागीर येवन थंय बेश्टेन बॅरिकेड लावपाचें नाटक चल्लां। सो हाजो अर्थ कितें आसा, हाजो अर्थ कोणाकूच कांय पडून गेली ना, कांय सिस्टम ना आणि खंयचो ऑफिसर येवन हांगा कोण चॅक करना अशी परिस्थिती ह्या स्मार्ट सिटीची आसा। कांय दिसां आदीं उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पणजे आयिल्ले तेन्ना स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर जातल्या धुल्लाचो अत्यंत धोकादायक पद्दतीन आशिल्ल्या फोंडांचो विशय फुडें आयिल्लो। पूण आयज लेगीत पुराय पणजे धुल्लाचे लोट पळोवपाक मेळटा। रस्त्यार खोल खड्डे मारल्यात, रातची दुर्घटना जावची न्हय म्हूण धड दिवे लावंक ना। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून पणजेकारांचे पाश्य सामकेच पेड्ड्यार जाला। स्मार्ट सिटीचे गिराण केन्ना तरी सोंपतले आनी थाकाय मेळटली अशें पणजेकारांक जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।